साखळे बाजारात आशिल्ल्या ऐतिहासिक किल्ल्याचे पुरातत्व खात्या वतीन नूतनीकरणाचे काम नेटान सुरू आसा। विलुप्त जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्या या किल्ल्याक परतून मूळ स्वरूप दिवपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फुडाकार घेतला। आता मेरेन किल्ल्याचे 75% काम पुराय जाला अशी माहिती थळावो नगरसेवक आनंद काणेकार हांणी दिली। साखळे बाजारातल्या ऐतिहासिक किल्ल्याचे गोय सरकाराच्या पुरातत्व खात्या वतीन नूतनीकरणाचे काम सुरू आसा। या किल्ल्या खातीर पयलींच्या बांदकाम सामानाचो वापर करून किल्ल्याक इतिहासीक स्वरूप दिवप सुरू आसा। विलुप्त जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्या ह्या किल्ल्याक इतिहासीक स्वरूप दिवपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फुडाकार घेतला। या किल्ल्याचे बेगीनूच उक्तावण जातले अशें कळटा। आता मेरेन किल्ल्याचे 75% काम पुराय जाला अशी माहिती थळावो नगरसेवक आनंद काणेकार हांणी दिली। राज्यातल्या 40 किल्ल्यांमदीं या किल्ल्याचो आस्पाव आसा। हो किल्लो साखळे वाठारांतलो इतिहासीक महत्व दाखयता। एका काळार ह्या किल्ल्याची कस्टम कार्यालय म्हूण वळख आशिल्ली। आमच्या दोतोरान फाटल्या दिसांनी सांगलेलें आहा सगळ्यांक की आमी हो फोर्ट रिनोवेटाक घेतला। रिनोवेशन म्हणजे ह्या फोर्टाचें म्हत्व अशें की हो जुनो फोर्ट म्हणजे पुर्तुगीज पूर्व काळांतलो सुद्दां तेच्या पयलींचो फोर्ट हो। ह्या फोर्टाचेर पुर्तुगीज काळान बंदराचो कंट्रोल सगळो ह्या साखळे बंदराचो फोर्टांसून जातालो। जो माल पारसून येतालो तो फुडें धाडप आनी हांगा थंयसलो माल मार्केटान घेवप आनी हांगासर तेजो स्टॅम्पिंग बिम्पिंग हांगा भितर जातलें ह्या भागात ह्या फोर्टान। आनी ह्या फोर्टाचें अशें म्हत्व आसा की हो जवळ जवळ ज्या पुर्तुगीजांनी एंट्री मारली साखळेच्या भागात तेन्ना ह्या फोर्टाच्या एका सावंत भोसलेंच्या ताब्यांसून हो फोर्ट घेतलो हे अशें तेका म्हत्व आसा। ह्या फोर्टाक आमच्या दोतोरान आमच्या सीएमान तितले की जुने ज्यो गोष्टी आमच्यो हेरिटेजच्यो अश्यो आसा की जे कितें घडलां ताका परत पुनर्जीवीत करपाचें आनी त्याच माध्यमांतून दोतोरान हो फोर्ट ताब्यान घेवन जवळ जवळ हो आतां पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे बिल्डिंगेतले भितरले काम फोर्टातले सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा। फक्त ब्युटिफिकेशन म्हणजे गार्डन आनी क्लिननेस इतकेंच काम उरलां। हें जवळ जवळ ह्या दोन म्हयन्यान तरी पूर्ण जातलें आनी हो लोकां खातीर समृद्धच जातलो। गोंयांत जे 40 किल्ले आसा तातूंत दिवचल तालुक्यांतल्या साखळे किल्ल्याचो समावेश जाता। वाळवंटी न्हंयच्या काठाचेर आसलेलो हो जो किल्लो आसा तो किल्लो म्हळ्यार गोंयच्या ऐतिहासीक आनी सांस्कृतीक दायजाचें प्रतीक जावन आसा। जी वाळवंटी न्हंय युगायुगां सावन ह्या वाठारांत व्हांवता त्या न्हंयच्या काठाचेर हो जो किल्लो आसा तो सावंतवाडकर भोसलेच्या कारकिर्दीन बांदलो अशें जरी म्हटलां तरी त्याच्या पयलीं मुघल साम्राज्याच्या कारकिर्दीन ह्या किल्ल्याचो वापर जातालो अशें आमकां ऐतिहासीक पुरावे जे आसा ते मेळटा। एकंदर हो जो किल्लो आसलो तो पयलींच्या तेंपार जेन्ना चोर्ला आनी केळघाट हे दोन कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक जोडपी व्यापार उद्योगाच्या दृश्टिकोनांतल्यान घाटमार्ग आसले त्या वेळार हांगाच्यान जी होडयांतल्यान वाहतूक जातली तिचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ह्या किल्ल्याचो वापर जो आसा तो केलो वयतालो। आनी हो जो किल्लो आसा तो जायत्या ऐतिहासीक गजालींचो साक्षीदार आसा। हो जो आमी किल्लो पळयता जो वाळवंटी नदीच्या कुशीक आसा ह्या किल्ल्याक ही हिस्ट्री आहा। हांगा जेन्ना पयलीं वाळवंटी नदीक जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी लागताल्यो पयलीं पुर्तुगेज टायमार तेन्ना हो किल्लो बांदलेलो। एक किल्लो आसा आमचो तो एक दायज आहा पयलींचो साखळेची शान आसा पण ती शान खंय तरी अशीच पडीत पडून आसलेली। पण आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ही जी पडीत पडलेलो किल्लो आहा हेजें रिनोवेशन करपाचें थारायलें आनी आयज हें बऱ्यापैकी ब्युटिफिकेशन चालू आसा। तितून सांगपाचें म्हटल्यार हो किल्लो आसलो पळय तो पयलीं जेन्ना हांगा बोटी लागताल्यो वाळवंटी तेन्ना तेजें सगळें जें धान्य येतालें हे म्हणा तांदूळ म्हणा गंव म्हणा ते सगळे हांगा स्टोर जाताले आनी एक आमकां एक बरो स्टोरेज म्हणून एक हो किल्लो यूज जातालो। पण काळांतरान जेन्ना पुर्तुगीज गेले तेन्ना हो किल्लो तसोच पडीत आसलेलो। पण आतां हेजें ब्युटिफिकेशन जावन हांगा लायब्ररी जाणट्यां खातीर बसोंक पार्क मागीर म्युजियम अशें करपाचें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी थारायलें आनी तें आतां अस्तित्वान येता। हे किल्लो जेन्ना रिनोवेट जातलो तेन्ना एक साखळे खातीर एक शान जातली एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातलें